हांव कालांगूट बिचार मेन एंट्रन्साचेर हांगासर उबो आहा आनी तुमी पयशे जाल्यार हांव हांगा कालांगूट बिचाक विजीट करपाक येयल्लो. म्हजे फाटल्यान तुमकां एक डिस्प्ले बोर्ड दिसतलो हिंगा. हांगा पयल्यार अशें घातलेलें आहा की बीच इज क्लोज्ड म्हणून. आतां म्हाका समजना ही बीच इज क्लोज्ड म्हटल्यार कितें पळय तें. हांवें फाटीं असोच योग आनी एक रनींग पडटा पळयलो. म्हाज्या हिसपान ही बीच जी क्लोज जी जाल्ली आहा ती स्विमींगाक बीच क्लोज जाल्ली आहा. लोकांक हांगासर येवपाक न्हू. एक लोकांच्या मनान हिंगासर दिसता आसतलें ही बीच तो क्लोज आहा जाल्यार ही थोडी कितें तरी रिस्की आहा. कित्याक आमच्यान पळोवंक जाता की हांगासरसान खूब लोक हांगासरसान वयता बीन आनी थोडो येता बीन. कित्याक लोकांच्या मनान एक गैरसमज जावपाक शकता की जरी तर ही बीच तर क्लोज आहा जाल्यार हांगा कितें तरी रिस्की आहा म्हणजे ही बीच सेफ ना. हो जो डिस्प्ले जो घातला तेणेन हांव नको तेंची कितें चूक जाल्या वो ह्यो सद्दां घालता पळय तो. पूण हांवें आयज हाका पळयला की हो बीच क्लोज म्हणून जो घातला तेणेन तो तांचो सारको ना. हातून जे ट्युरिस्ट सुद्दां जे येता ते हांव पळयतालो आतां थोडे हिंगासर बीच क्लोज म्हणून थोडे परतून वयता. हो जो बोर्ड आतां घातला लायला पळय तर कोण डिस्प्ले करता? टुरिझम डिपार्टमेंट काय? म्हाका दिसता एका खंयची तरी एक एजन्सी आहा. हांव नको ट्युरिझम डिपार्टमेंट करता की कोण करता म्हणून. पूण हे एजन्सी ज्यो आहा न्हू हे एजन्सीक तुका कांय पडलेलें ना. हे कांय पडलेलें ना. हांकां कांय हेंच ना. हांकां एक पावट कॉन्ट्रॅक्ट दिलो न्हू हे असल्यो बानगडी करता. ह्यो पळय आतां बानगडी बीच इज क्लोज म्हटल्यार कितें म्हणून म्हाका कांय समजना हितून. एक्चुअली बीच इज क्लोज फॉर स्विमींग नॉट फॉर द ट्युरिस्ट. आनी हे अशेंच चलता. कोणाक कांय पडलेलें ना. कोण चॅक करिना. आतां तुमी हेच्या फुड्यान पळयशात थिंगासर पुलीस आहा थंयसर लायफ गार्ड आहा सगळे हिंगा गव्हर्मेंटाची ऑथॉरिटी आहा हिंगा. पूण अशें न्हू की ह्यो कोणाक दिसती पडना. सगल्यांक दिसती पडटा पूण कोणाकूच पडलेलें ना. एक्चुअली बीच इज क्लोज्ड फॉर स्विमींग. ते स्विमींग म्हणून तिका नांव येना. तिंगा बीच इज क्लोज्ड म्हणटा ते. आय डोंट नो बीच इज क्लोज म्हणल्यार ते कितें सांगूंक शकता. म्हणजे कन्फ्युजन जें आहा न्हू हे सरकारूच सारको अख्ख्या कन्फ्युजनाचोच जाल्लो आहा ह्यो. कांय सारकें ना. समजलो कांय सारकें चल्लेलें दिसती पडना हितून. आनी कशी परिस्थिती चल्लेली आहा पळया कशें चलता पळय तें. आमी पयलेच तो शेकवाद्यार रडटा की आमकां कोण गिरायक ना म्हणून. आनी हें तर पळयलें जाल्यार आमकां आनी बिचार हिंगासून कोण दिवचलो. हेचे दोनूच मुद्दे जाता की बीच तर एक सेफ ना समजलें आनी बिचार आमी आतां वचपाचें ना.